फक्त PWDची तुम्ही मिटींग घेतल्या म्हणून आयकता, कितें विशय आसले, कितें डिसिजन जालें? PWDचो फाटलो मिटिंगेचो रिव्ह्यू घेवपाचो आशिल्लो आनी तोच रिव्ह्यू घेवपा खातीर आज एक्चुली PWD PC परत CE इलेक्ट्रिसिटी WRD आनी आमचे ऑल SCs PWDचे म्हणजे एकंदर मिटींग घेतली. 27 कॉन्ट्रॅक्टरांक तांकां शो कॉज आमी इश्यू केल्ली. त्या 27 कॉन्ट्रॅक्टरांनी रिइन्स्टेट रोड परत करिसर डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडात जितके रोड आसले तितके तांकां परत टेंडरींग करपाक बॅन केला. हेन्सफोर्थ जो पर्यंत ते रस्ते रिइन्स्टेट जायना तो पर्यंत तांकां दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टरांक बीड करपाक मेळचें ना, नवीन काम घेवपाक मेळचें ना. अप्रॉक्सिमेटली आतां पर्यंत 30 इंजिनियरांक EE आनी JE तांकां शो कॉज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो शो कॉज इश्यू केल्यो आनी त्यो शो कॉज इश्यू करून ते तांच्यानी ताजेर विजिलन्सांतल्यान इन्क्वायरी जातली. वेळ पडलो जाल्यार इट वील मायनर पेनल्टी किंवा मेजर पेनल्टी आसा जाल्यार मेजर पेनल्टी जातली. इन फ्युचर तांचें जें प्रमोशन आसता पळय न्ही त्या प्रमोशनाक सुद्दां ही पेनल्टी पडल्या उपरांत इट वील क्रिएट अ प्रॉब्लम. तिसरी गजाल जी आसा ती ऑलरेडी म्हणजे फाटलो तांकां सगळो हो 120 किलोमिटराचो रस्तो जो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडांत येता जो तसो पळोवंक वचत जाल्यार डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान येनासतनाय बी ड्यू टू सिवरेज, ड्यू टू केबल, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी हांच्या खातीर आनीकूय मेजर रस्तो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडाच्या भायर आसलो आनी तोय पिड्ड्यार जाल्लो. ताजेंय काम थोड्या इंजिनियरांक एक्चुली लॉंग टर्म आनी शॉर्ट टर्म एस्टिमेट रेडी करूंक लायिल्ले ताजें तेंच्यांनी प्रॉपर करूंक दिवना. अनादर शो कॉज ही त्याय कामा खातीर तांकां इश्यू करपाक लायिल्ली आसा. सो दॅट हाज्या खातीर तांकां डबल शो कॉज थोड्या जाणांक तर 2-2 वयतल्यो इन्क्लुडींग सिवरेजीचे 1-2-3 कडेन जे आहा पळय न्ही तांचेय कामां मेळ्ळा. सो तांकांय शो कॉज इश्यू केल्ली आसा. ती हे आतां रस्ते जे आसा विदावट डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड हाजो वन टायम मेजर्स हे जे आहा पळय मोटरेबल रोड करपा खातीर टील म्हणजे नोव्हेंबर एंडींग पर्यंत सगळे रोड हे मोटरेबल करतले. आनी हेन्सफोर्थ आमी पळयता की गेली 15-20 वर्सां खरें म्हणजे डिपार्टमेंटे खंयच्याच मंत्र्यान जाग्यार उडोवंक नासलें. पुणूच ज्या पद्दतीन तांची प्रमोशनां जावंक जाय आसली, ज्या पद्दतीन सिस्टम खरें म्हणजे हें चॅक करपाक जाय आसलें ताका GIS सिस्टम घालपाक जाय आसली ती घालूंक नासली. हाज्या फुडें ताका GIS सिस्टम घातल्या. रोड करच्या पयलीं किंवा रोड हॉटमिक्स करच्या पयलीं सुद्दां म्हणजे 10 किलोमिटराचो रस्तो आसत जाल्यार ताका एक व्हॅल्यू आसपाक जाय. इफ सपोज 10 किलोमिटराचो रोड एप्रॉक्सिमेटली आमी जर 1-1.5 कोटी रुपया करता सगळ्याक तोच आसपाक जाय. जर तो रोड वाडयलो कॉस्ट तेंच्यांनी जाल्यार त्या डिपार्टमेंटाक कळपाक जाय कित्याक वाडयलो. हेन्सफोर्थ ही GIS सिस्टम आमी ऑलरेडी ऑन बोर्ड घेतला. म्हणजे मिस्टर तांबा म्हणून लोकल एक स्टार्टअप करतालो आमचो ताका ऑलरेडी ऑन बोर्ड घेतला. पुराय गोंयांतले सगळे रस्ते हे आमच्या कडेन ऑन बोर्ड आसा. इलेक्ट्रिसिटी, WRD, सिवरेज हे सगळे जाण जे आहा पळय न्हू ते ऑन बोर्ड येतले. रस्तो करच्या पयलीं 1 म्हयनो पयलीं सगळ्या जाणांक नोटीस वयतली. रस्तो हॉटमिक्स करच्या पयलीं बी जेंकां कोणाक जर रस्तो कट करपाक जाय जाल्यार विदीन दॅट मंथ तांणी तो कट करचो. म्हणजे कोणीय आसूं मागीर ते गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक किंवा प्रायवेट आसूं 1 म्हयन्या उपरांत रोड परत कट करूंक मेळचो ना. तांकां 3 वर्सां रोड कट करपाक रावचें पडटलें. आमकां इन्फॉर्म करिनासतना आनी जर कोणी रोड कट केलो जाल्यार ह्यूज फायन, ह्यूज पेनल्टी ही त्या लोकांक पडटली. इट वील इन लॅक्स नॉट इन थावजंड्स. इवन दो जर कोणाक परमिशन सुद्दां जाय आसत रोड कट करपाक जाल्यार ते इन लॅक्सांनी पडटले. आमी ज्या जाग्याचेर म्हणजे डक्ट दवरता त्या डक्टांतल्यानूच आपली कनेक्टिविटी जी आहा पळय ती तेंच्यांनी करची पडटली. ताज्या खातीर ही सिस्टम ऑलरेडी आयच्यान जाग्यार घातल्या. खरें म्हणजे हें सगळें इतक्या तेंपाक करपाक जाय आसलें. हें सगळें आयज पर्यंत करूंक नासलें म्हणून हो परिणाम. बरेच जाण जे सांगतात म्हणजे आमी अशें केलां तशें केलां कांयच करूंक नाशिल्लें. सगळी सिस्टम फाटल्या वर्स 1.5 वर्स जालें वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो ह्या डिपार्टमेंटाच्यो जाग्यार घालीत आसा. म्हणजे एकंदर लक्षांत आयल्या उपरांत सिवरेज आसतली, वॉटर कनेक्टिविटी आसतली किंवा ते मागीर जायका आसतलें किंवा PWD आसतलें. इट इज अ बीग डिपार्टमेंट. तशें पळोवंक वचत जाल्यार एक डिपार्टमेंट सगळें लायनअप करता आसतना ह्यो सगळ्यो गजाली ऑलमोस्ट डिपार्टमेंटाच्यो जाग्यार पडत आयला. आतां जी सिस्टम जाग्यार घातल्या हांव परत सांगता फुडल्या 15 ते 20 वर्सांक अशा पद्दतीचे जे प्रॉब्लेम्स ह्या डिपार्टमेंटान क्रिएट जाल्यार ते केन्नाच जावचे ना.
सगळे स्ट्रीमलाईन जातले. आता थोड्या जाणांक कळटलें म्हणजे जवळपास हे थोडे कॉन्ट्रॅक्टर जर 2-2 बीन आपल्या कडेन लायसनां घेवन आसात न्हय जाल्यार ती सोदून काडूंक लायल्या आनी दोनूय लायसनां सुद्दां तेंची बॅन केल्या. आनी हॅन्स फोर्थ जो टेंडर घेतलो म्हणजे हे आमच्या सिस्टमाचेर आसतलें. डिफेक्ट लायबिलिटी 3 वर्सां आसत जाल्यार कंटिन्युअसली 3 वर्सां रस्तो तेणीच मॉनिटर करपाचो आनी तेणीच तो रिपेर करपाचो विदावट स्पेंडींग एनी मनी फ्रॉम द गव्हर्मेंट पॉकेट. आमी सपोज 10 कोटीक रस्तो ताका दिल्लो आसत जाल्यार फुडलीं 10 वर्सां तो रोड मेंटेन करपाचें काम तेंचें. आतां हॅन्स फोर्थ जर त्या रोड इंजिनियरींग सारकें नासत किंवा शोल्डर्स किंवा जर टेक्निकल प्रॉब्लेम्स येयला हे बी आतां आमची एक ऑलरेडी वन एजन्सी इज ऑन बोर्ड म्हणजे जे आमचे ऑलरेडी रिपोर्ट करून दिला ती दुसरी एजन्सी आमी ऑन बोर्ड घेता जे थॉरोली रिपोर्ट जातले. इंजिनियरींग डिफॉल्ट आसत जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर सुटचे ना आनी जर करपाच्यान डिफॉल्ट आसत क्वॉलिटी वायज जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर सुटचो ना. म्हणजे सगळ्यांची ऑलमोस्ट इन्क्वायरी जाल्या. बऱ्याच जाणांचे पेनल्टी म्हणजे बीग पेनल्टी बऱ्याच जाणांक पडपाची आसा. ती हॅन्स फोर्थ त्या खातीर सिस्टम जी मात जाग्यार उडयल्या पयलीं हांवें इट वील नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लेम इन लॉंग रन. PWD जे आसा पळय स्ट्रीमलायन जाला इन ऑल वेज इन्क्लुडींग द सिवरेजीचे काही विशय जे आपण जाग्यार उडयल्या. हे PWDचे टँकर्स आनी हे विशय ते जाग्यार उडयल्या. बरेचशे जाण वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो PWDन करताले त्यो सगळ्यो बंद जातल्यो. म्हाका सामकी खात्री टँकर स्कॅम बी म्हणटा तितून लक्ष सगळे बंद जातले इन्क्लुडींग तेका आमी हाजेर हाडला रजिस्ट्रेशनाचेर हाडला. त्यो टँकरी फिक्स कोण हेका सिवरेजीक वापरता किंवा कोण ह्या फुडें वापरपाक मेळच्यो ना तांकां एक सिस्टम डेव्हलप केला. त्या सिस्टमींतल्यान तेंच्यांनी काम करचें पडटा. एस्केलेशन कॉस्ट मेजर प्रॉब्लेम पळय आतां कशें आसा ते प्रत्येक फावटी एक्सक्लेशन कॉस्टच्यो गजाली सांगून वाडयत आशिल्ले बट तांकां ते करपाक मेळचें ना. जावं पर्टिक्युलरली जर प्लेन रोड करपाक जर 1 crore रुपीज लागता जाल्यार खंयसरूय करपाक तोच कॉस्ट लागतलो. इफ दे वॉन्ट टू एक्सक्लेशन कॉस्ट दे वॉन्ट टू गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर दॅट पर्पज म्हणजे ताज्या शिवाय तांकां ते करपाक मेळचें ना. ही सिस्टम जाग्यार उडयल्या. म्हाका दिसता आतां थोडेशे जाग्यार येतले. फुडल्या पावसान तरी अशा पद्दतीचे रस्ते आमकां दिसचे ना.